नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळयाच्यो खबरो. पीएमन भारताची आध्यात्मिक, सांस्कृतीक, इतिहासीक आनी धार्मीक दायज आशिल्ल्या गुजरातांतल्या सोमनाथ देवळाचो आयज अमृत महोत्सव सुवाळो व्हडा दमाजान मनयलो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे सयत देशभरांतले नामनेचे राष्ट्रीय पांवड्यावयले धार्मीक फुडारी ह्या सुवाळ्यान वांटेकार जाल्ले. सोमनाथ देवळाच्या फेरबांदणेक 75 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमतान ह्या सुवाळ्याचें आयोजन केल्लें. सोमनाथ देवळाच्या अमृत महोत्सवी सुवाळ्यान खासा हाजीर आशिल्ल्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या हस्तुकीं खासा महापुजा आयोजीत केल्ली. देवळान कुंभाभिषेक आनी ध्वजारोहण सुवाळ्यांत लेगीत प्रधानमंत्री वांटेकार जाल्ले. तांच्या हजेरेन देवळाच्या कळसाचें पूजन आनी ध्वज फडकावपाची विधी लेगीत जाली. ह्या सुवाळ्यान सोमनाथ देवळाच्या इतिहासीक आनी आध्यात्मीक म्हत्वाची याद म्हणून खासा टपाल तिकीट तशेंच यादस्तीक नाण्याचें लोकार्पण प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकीं जालें. भारतीय हवाई दळाचे वतीन खासा हवाई प्रात्यक्षिका लेगीत सादर केली. पवित्र सोमनाथ देवळाचे अमृत महोत्सव करप म्हळ्यार भाग्याची घडणूक आसा. भारतीय इतिहासान हो खीण म्हत्वाचो आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोमनाथ मंदिर पर्व सुवाळ्यान उलयतना सांगलें. भारताची सांस्कृतीक, इतिहासीक आनी आध्यात्मीक दायज आशिल्लें हें देवूळ भारतांतल्या मुखेल ज्योतिर्लिंगांतलें आसा आनी करोडो श्रद्धाळूंचें आस्थास्थान आसा अशें तांणी म्हळें. 1000 वर्सां खातीर भारतांतली ही प्रेरणादायक घडणूक आसा अशें प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले. महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए. लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया. वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे. बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा. हर बार उठ खड़ा होता रहा क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है. हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं. गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती संचालनालयान सोमनाथ स्वाभिमान पर्व ह्या कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी ह्या कार्यावळींत उलोवप केलें. तांणी आपल्या उलोवपांत सोमनाथ मंदिराचें म्हत्व स्पश्ट करून सांगलें. धर्म परिवर्तन करच्या पयलीं आमची देवळां नश्ट करपाचें काम केलें. तांच्यांनी प्रत्येक गांवांतले देवूळ मोडून उडोवचेले, नश्ट करपाचें. हें कित्याक केलें तर लोकांनी एका जाग्यार येवचें न्ही, लोकांनी भजन किर्तन मनन करचें न्ही आनी आपलो धर्म सांबाळून दवरचो न्ही म्हणून केलें. आनी सोमनाथ पर्व हें ताचें उदाहरण आसा. जितके फावटी देवूळ मोडलें तितके फावटी तें परत बांदलें. सगळ्यांत लास्ट आमी जें म्हणटा सरदार वल्लभभाई पटेल आमच्या देशाचे लोह पुरुष, हो तेन्नाचे होम मिनिस्टर हांच्यांनी हें देवूळ परत एकदां उबारलें, उक्तावण केलें आनी त्या उक्तावणाक आयज 75 वर्सां पुराय जाता. आनी त्या 75 वर्सां पुराय जाता हें आमच्या खातीर खूब अभिमानाची गजाल आसा. अभिमानाची गजाल इतक्या खातीर आसा, मानादीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजींनी हें वर्ष सोमनाथ पर्व वर्ष म्हणून सेलिब्रेट करपाचें थारायलां. देशभर वेगवेगळ्या धार्मीक स्थळाचेर, धार्मीक स्थानाचेर वेगवेगळे कार्यक्रम जावपाचे आसा. रामकृष्ण मिशन गोवा खांडेपार हांच्या गोवा केंद्राच्या नियोजीत इमारतीचो बुनयादी फातर बसोवपाचो सुवाळो आयज जालो. ह्या कार्यावळींत बेल्लूर मठ आनी मिशन ह्या संस्थेचे उपाध्यक्ष स्वामी सुवितानंदजी महाराज मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राज्याचे मुखेल सचिव डॉ. व्ही. कांदावेलू, रामकृष्ण मिशन गोवा फांट्याचे सचिव स्वामी आर्यानंद आनी हेर मानेस्त ह्या कार्यावळींत हजर आशिल्ले.
मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे ह्या कार्यावळींत उलोवप जालें. श्री रामकृष्ण मिशन गोवा यांच्या वतीने जो भूमिपूजनाचा जो सोहळा केलेला आहे ते कित्येक वर्ष म्हणजे ज्याला आपण म्हणतोय की पुढची 100 वर्ष सुद्धा हे कार्य असंच गोमंतकातील आणि या पूर्ण परिसरातील लोकांसाठी निश्चितच प्रेरणादायी राहील या मात्र शंका नाहीये. स्वामी विवेकानंदाने सदोदित सांगितलेलं आहे की शिवाभावे जीवा सेवा म्हणजे प्रत्येक मानवामध्ये ईश्वर आहे आणि रामकृष्ण मिशनने गेली 125 वर्षाहून अधिक काळ हा वारसा ते जगत आलेले जोपत आलेले आहेत आणि आजच्या ह्या प्रकल्पाने परत एकदा म्हणजे आपण म्हणतोय जसं की हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर गोमंतकातील कित्येक लोकांना अशा पद्धतीचा सेवा करण्याचा योग या ठिकाणी येईल. कित्येकाने अशा पद्धतीचं कार्य करण्याचाही योग या ठिकाणी येईल असं मला वाटतंय. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशवासियांक सध्याच्या झुजग्रस्त परिस्थितीच्या फाटभुंयेर एकजूट आत्मनिर्भरता आनी कर्तव्य भावनेचो संदेश दिला. कोविड महामारीच्या उपरांत संवसारीक परिस्थितीक लागून पुराय संवसारान अन्नधान्य, इंधन आनी सारे संकश्टान आसा. ह्या फाटभुंयेर भारतीयांनी सक्षमपणान ताका तोंड दिवंक जाय अशें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. हैदराबादान एके कार्यावळींत तांणी देशवासियांक पेट्रोल डिझेलाचो संयमान वापर करप, विदेश भेटी टाळप, भांगराची खरेदी उणी करप ह्या सारक्या गजालींचेर भर दिवपाचेर आव्हान केलां. आज वैश्विक संकटों से जो चुनौतियां आई है, हमें उन चुनौतियों को परास्त करना होगा. साथियों, भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है. हम खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप का उपयोग करने का जोर देना होगा. मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले. हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है. चाहे जूते हो, पर्स हो, बैग हो, हमें स्वदेशी पर बल देना चाहिए. और मैं ये नहीं कह रहा कि जो आपके पास विदेशी चीजें खरीदी हुई है, विदेशी ब्रांड की है, उनको जाकर के फेंक दो, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं. लेकिन मेरा आग्रह है कि नए विदेशी प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने चाहिए. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्लें आवाहन सध्याच्या परिस्थितीत म्हत्वाचें आसा अशी प्रतिक्रिया मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी उक्तायली. अस्तंत आशियाई देशांत उप्राशिल्ली झुजग्रस्त परिस्थिती मतीन दवरून प्रधानमंत्र्यांनी केल्ल्या आवाहनाक दर एक गोंयकारान तेंको दिवप गरजेचें आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कालची जी आपली मॅसेज पुराय देशांतल्या सगळ्या लोकांक दिल्या ती मॅसेज क्लियर आसा. सध्या पुराय जगभर जशें पळोवंक वता तर युक्रेन वॉर आनी दुसरे 2 वॉर सुरू आहा आनी 2 वॉर सुरू आसतना आनी काही गोष्टींचेर कंट्रोल दवरायचो आसा. एक म्हणजे पेट्रोलियम प्रॉडक्ट जो आसा पळय ह्या सगळ्या कंट्रींतल्यान येता तो थोडोसो कंट्रोल करप हे गरजेचें आसा. दुसरें इन द गोल्ड अगेन द फॉरेन एक्सचेंज बरें आसा आमच्या देशांतल्याच गोष्टी सगळे भायर वता त्या निमित्तान आमकां थोडोसो राज्यांत ग्रामपंचायतीच्या रित्या जाल्ल्या 4 प्रभागां खातीर घेतिल्ल्या वेंचणुकेचो निकाल आयज जाहीर जालो. भाटी पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 3तल्यान आनंद काशीनाथ गोवेकर आनी सुजय सुभाष नायक हाका दर एकी 60 मतां मेळिल्ल्यान वेंचणुकेचो निकाल चिटी उडोवन काडलो. तातूंत आनंद काशीनाथ गोवेकर हे विजयी जाल्ल्याचे वेंचणूक अधिकाऱ्यांनी जाहीर केले. डोंगुर्ले ठाणे पंचायतीच्या प्रभाग क्रमांक 1 विश्वनाथ दत्ताराम परवार हे बिनविरोध जाल्यार पिसुर्ले पंचायतीच्या प्रभाग 7तल्यान नऊ भागो भारवड बिनविरोध वेंचून आयल्यात. वेर्णा पंचायतींतल्या प्रभाग 1तल्यान एंटोनियो फ्रांसिस्को ब्रागांझा हांणी 315 मतां मेळोवन जैत मेळयले. ताचे लागींचे प्रतिस्पर्धी फ्रेडी फ्रांसिस्को ब्रागांझा हाका 134 मतां मेळ्ळीं.
आशियाई भारतलॉन सर्तीन आयच्यान गुजरातांतल्या गांधीनगरांत सुरवात जाली। 44 वर्सां उपरांत भारताक ही प्रतिश्ठेची सर्त आयोजीत करपाचें यजमानपद मेळ्ळां। ही सर्त 17 मे मेरेन चलतली। तातूंत 28 देशांतले सुमार 180 खेळगडे वांटेकार जातले। आगामी राष्ट्रकुल आनी आशियाई खेळा सर्ती खातीर पात्रता मेळोवपाचे नदरेन ही सर्त म्हत्वाची आसा। भारत, चीन आनी श्रीलंका ह्या देशाचे सगळ्यांत चड म्हळ्यार 16 खेळगडे आस्पावीत जाल्यात, जाल्यार चीनांतल्यान 15 खेळगडे आखाड्यांत आसात। भारतीय पंगडाचे फुडारपण बिंध्याराणी देवी आनी अजित नारायण हे करता। इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत। नमस्कार।